पावसाचो हंगाम सोंपलो, ऑक्टोबर सोंपत आयलो, पूण पावस मात जून म्हयन्यांतल्या सारको पडटा। गोंयांतल्या साबार वाठारांनी बिगर मौसमी पावसान हालीं बरेंच धुमशण घाला। सेगीत पडपी पावसाक लागून शेतांचे तशेंच हेर पिकांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। पावसाक लागून नुस्तेमारांक नुस्तेमारी करपाक मेळना। एकंदरीत ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हारगायेचेर जाला। बाजारात नुस्त्या वांगडात भाजी, फुलां, फळांचे दर वाडल्यात। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। मोंता वादळाचो सावार पुराय देशाच्या मुळार आयला। ह्या वादळाक लागून खबरदारी म्हणून अरबी दर्यांत नुस्तेमारांनी देंवचे न्हय अशी सुचोवणी हवामान आनी नुस्तेमारी खात्यान दिल्या। हाका लागून ट्रॉलर दर्यादेगेर आसात। हाचो थेट परिणाम नुस्त्याच्या दरांचेर जाला आनी ते वाडल्यात। सामान्य मनशांक ते परवडनात। इसवण 1000 रुपया आनी पापलेटाचे दर 1300 रुपया मेरेन पावला। तेच बरोबर टमाट आनी भाजयोय म्हारग जाल्यात। पळोवया नुस्त्याचे दर किलाक कितले आसा। ल्हान इसवण 600 रुपया आनी व्हड 1000 रुपया। चणाक 700 रुपया। काळे पापलेट 500 रुपया। धवे पापलेट 1300 रुपया। सुंगटां 400 ते 600 रुपया। कल्ली 300 रुपया। बांगडो 250 ते 300 रुपया। लेपो 400 रुपया। कुल्ल्यो 300 ते 400 रुपया। खुबे आनी तिसऱ्यो 200 रुपया। वेल्ली 300 रुपया। माणक्यो 400 रुपया। धोडयारे 300 रुपया। मोडसो 600 रुपया आनी मुड्डूसो 800 रुपया। तेच बरोबर चिकन 240 रुपया नेट दर कील, मटन 1000 रुपया दर कील आनी तांतयां 80 रुपया डझन बाजारात मेळटात। भाजयांचे दर अशे आसात। टमाट, बटाट आनी कांदे दरेकी 40 रुपया। गाजर 60 रुपया। वांयगी 80 रुपया। डब्बू मिरसांग 80 रुपया। कोबी 40 रुपया। फ्लावर 40 रुपया। दुधी 40 रुपया। चिटकी 80 रुपया। मिरसांग 80 रुपया। आले 140 रुपया। लसूण 360। भेंडे 80 रुपया। लिंबू 5 रुपया 1 नग। पालक 15 रुपया 1 पेणी। तांबडी भाजी, कोथमीर, कांद्याची पात आनी मेथी दरेकी 20 रुपया पेणी। शेपू 30 रुपया। मको 50 रुपया 3 नग। काराती 60 रुपया। दोडगी 80 रुपया। बीट 80 रुपया। वालपापडी 140 रुपया। वाल 80 रुपया। भायली तवशी 50 रुपया आनी नाल्ल 40 ते 50 रुपया मेरेन बाजारात मेळटात। किराणाचे दर किलाक अशे आसा। तूर दाळ 120 ते 140 रुपया कील। चवळी आनी मूग दरेकी 120 रुपया। मसूर 100 रुपया। चणे 80 रुपया। ग्रीन पीस 120 रुपया। हरभरे 100 रुपया। काबुली चणे 140 रुपया। सोना मसुरी तांदूळ 50 रुपया। बासमती तांदूळ 80 ते 100 रुपया। गव 40 रुपया। नाचणे 50 रुपया। साखर 50 रुपया। चा पावडर 280 रुपया। आटो 45 रुपया आनी पाम तेल 135 रुपया लिटर आसा। तेच बरोबर फुलां आनी फळांचे दर कांय प्रमाणात वाडल्यात। फुलांमदी रोजां 100 रुपया आनी शेवतीं 300 रुपया। फळांमदी आप्पल 200 ते 300 रुपया। संत्रा 200 रुपया। मोसंबी 200 रुपया। पोपाय 60 रुपया आनी काटे कणगां 250 रुपया मेरेन बाजारात विकपाक आसात। अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। तशेंच भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात भांगरभूंय।